रोमागरांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 12 श्लोक 2. ह्या संवसाराची चाल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मोना नवीन जावं, तुमच्या जिणेचेंच रुपांतर जावं, तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. मोगाच्यानो, सुमया संगी सोमकोन आमची जिणी अर्थाभरीत करचें ह्या मधुर गितांत नियाळया. सांगात देऊ की
तू ये जिणी एक सांगात देऊ के स्वीकार करीशे सुख दुख दोन्ही ते जिणेंत मानीशे खुशी तुझी ती स्वीकार करीशे सुख दुख दोन्ही ते जिणेंत मानीशे आदले आनी फुडले जिणे धैर्यान हांवें स्वीकार करच्याक ससाय दिवच्याक तूं ये सोमिया तुज्या तूं ये जेजू ये जेजू ये जिणेंत तुज्या तूं ये मोगा सांगात देऊ के जेजू ये जेजू ये जिणेंत म्हज्या तूं ये जिणी एक सांगात देऊ के उपकार तुजो भावुरता सोमिया आयच्या ह्या बागी दिसा उपकार तुजो भावुरता सोमिया आयच्या ह्या बागी दिसा काळजा मनांत तुका दिन वाजता 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 हरकां तुका पाटयता भक्ती मनान वाडटा हरकां सोम्या म्हज्या सोम्या मोगा वेंगेन तुज्या आमकां दिवून आसरो जिणेंत ह्या भरलोय संतोष भरतो वेंगेन तुज्या आमकां दिवून आसरो जिणेंत ह्या भरलोय संतोष भरतो कश्टा नश्टान दिवून सांगत मोगासो सांबाळ मेलेला भव आदार तुजो कश्टा नश्टान दिवून सांगत मोगासो सांबाळ मेलेला भव आदार तुजो उपकार तुजो भावुरता सोमिया आयच्या ह्या बागी दिसा उपकार तुजो भावुरता सोमिया आयच्या ह्या बागी दिसा
सो उडास काढतो तुझ्या कापडतीसो तुवे केल्या मोगाळ कृत्यासो उपकार आठवना जर का दिता भोपवीत नाव तुझे वाकणता उपकार आठवना जर का दिता भोपवीत नाव तुझे वाकणता उपकार तू सोभावता सोमिया आयच्या ह्या बागी दिसा उपकार तू सोभावता सोमिया आयच्या ह्या बागी दिसा काळजा मनांत तुका दिन वाजता 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 नरकां तुका पाटयता भक्ती मनाना वाटता सोम्या मुझ्या सोम्या मुगा उपकार तू सोभावता सोमिया आईच्या ह्या बागी दिसा कीर्तन 103 श्लोक 1-5 आत्म्या मुजा सर्वेस्पराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदींच विसर नाका सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता सर तुज्यो पिडा पयस करता तुझ्या माथ्यार मोगासो आणि काकुळतीचो मुकुट घालता तुझी जीणभर आपल्या धेन्यांनी तो तुका धदोशी करता मोगाच्या न्हू पवित्र सक्रामेंताचो परिणाम आनी प्रभाव आमच्या जिणयेंत कितलो वर्तो जावन आसा म्हणलें या मधुर गिताच्या उतरांनी नियाळया आमकां जैत दिवच्या देवा करसिया आमची जतन घेवच्या सोम्या पाकण्या शांती समाधान आमकां लाभोवच्या सोडून दाराक आमी आज ना वाड्या आमकां जैत दिवच्या देवा करसिया आमची जतन घेवच्या सोम्या पाकण्या शांती समाधान आमकां लाभोवच्या सोडून दाराक आमी आज ना वाड्या दैविकताच्या जिवितांत वांटो दिता पवित्र स्नानांत आमकां ताचीच करता प्राचिताच्या सक्रामेंतांत पातकां बक्षिता पवित्र युकरिस्तांत पोशण करता आमकां जैत दिवच्या देवा करसिया आमची जतन घेवच्या सोम्या पाकण्या शांती समाधान आमकां लाभोवच्या सोडून दाराक आमी आज ना वाड्या
भक्तीन बळगटाय दिता अंतरिक्षाय आमची गुंतो करता ताच्या हजार तोंडान दिता शांती समाधान कितले बरे बदीक आमकां करूं आमकां जय दिवच्या देवा करसिया आमची जतन घेवच्या सोम्याक वाकण्या शांती समाधान आमकां लागूं श्रवणदारास आमी आसना वडया मैपासान तो सांबाळता कुर्ते जिवीत मोरते आमकां दिता गोपान ताच्या आसरो दिवून आनंदान भरता सर्गां दायजी आमकां सोमी करता आमकां जय दिवच्या देवा करसिया आमची जतन घेवच्या सोम्याक वाकण्या शांती समाधान आमकां लाभोवच्या सोडून दाराक आमी आसना वाड्या आमकां जय दिवच्या देवा करसिया आमची जतन घेवच्या सोम्याक वाकण्या शांती समाधान आमकां लागूं श्रवणदारास आमी आसना वडया हांवें सर्वेस्पराक एक उंच शिवासनार बसलोलो पळयलो ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदिर भरिल्लें ताचे वयर आसले सेराफीम एकामेकाक अशें म्हणटाले पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर देव सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान इसाइया प्रवादेच्या ग्रंथांत अध्याय 6 श्लोक 1-3 मोगाचनो पवित्र सक्रामेंतांत सोम्याच्या नीज हाजरपणाचो आनी ताका भक्तीन मानान आराधन केल्ल्याचो प्रतिफळ कितें म्हूण आमी ह्या मधुर गिताद्वारे समजून घेवया.
मातेव अध्याय 7 श्लोक 21. म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राजान रिगासोना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. मोगाचनो, आमी आमच्या जिणयेंत अतिश्रेष्ठ व्यक्तीक गमन दिनासता आमच्याच स्वंत विशयाचेर मग्न जाल्ले वरवीं जिणयेंत कसलो अवकाश आमी होगडयता म्हणलें ह्या मधुर गिता द्वारे समजून घेवया. देडियो दिवे घेऊन मेळून गेल्ली होरेताक तेल सडीत घेतले 5 बुदवंतांनी. तयाराई सारकी करी नासता हेरांनी होगडायलो अवकाश एक होरेताक मेळसो होरेताक मेळसो. देडियो दिवे घेऊन मेळून गेल्ली होरेताक तेल सडीत घेतले 5 बुदवंतांनी. तयाराई सारकी करी नासता हेरांनी होगडायलो अवकाश एक होरेताक मेळसो होरेताक मेळसो. थोडो वेळ तो जालो देडियो सोर निदेन जेमेवंक लागल्यो. येताना होरेतान थोडो वेळ तो जालो देडियो सोर निदेन जेमेवंक लागल्यो. तेल नासता दिवे तांचे गेले ते कुरवून तेन्ना ऐकाली तांका वडयेक बोबाट वडयेक बोबाट. अळे वरेत आयलो ताका मेळूंक येया. इतलें आयकल्लेंच त्यो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नातल्ल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. तेन्ना बुदवंतांनी जाप दिली, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जाय. तुमी विकतेल्या सरशीन वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार वरेत आयलोच. देडियो त्यो तेल हाडून गेल्ल्या त्या वेळार आयलो होरेत देड्या संगीत बाजान. देडियो त्यो तेल हाडून गेल्ल्या त्या वेळार आयलो होरेत देड्या संगीत बाजान. आयत्यो जाल्ल्यो बुदवून देडियो पेटोवन आपले दिवे घेवन तांकां गेलो होरेत त्या लग्ना सालाक त्या लग्ना सालाक.
थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी म्हणाल्यो, सायबा सायबा आमकां नार उक्ते कर. पूण ताणें भितर तावन जाप दिली, ना जायना, तुम्ही कोण म्हणूनच हांव देना. आमच्या मनोभावाक आमीच जाताव कारण नासताना मोगतांचो तेल दिवना बुदवंतांनी. आमच्या मनोभावाक आमीच जाताव कारण नासताना मोगतांचो तेल दिवना बुदवंतांनी. काळजांत तावन कितें करताव तें महत्वाचे, फकत पुत्रांनी सांगल्यार मात्र पावाना, मात्र पावाना. देडयो दिवे घेवन मेळून गेल्ली होरेताक तेल सडीत घेतले 5 बुदवंतांनी. तयाराय सारकी करिनासता हेरांनी होगडायलो अवकाश एक होरेताक मेळसो, होरेताक मेळसो. होरेताक मेळच्याक सोड गुमान दिवनातले जिणयेंत श्रेष्ठ व्यक्तीक नगरल्या बरी जाले. होरेताक मेळच्याक सोड गुमान दिवनातले जिणयेंत श्रेष्ठ व्यक्तीक नगरल्या बरी जाले. स्वतः आसक्त्यान फुटल्यान अशें तें जाले. मेळच्याक होरेताक तांकां जायना जाले, तांकां जायना जाले. देडयो दिवे घेवन मेळून गेल्ली होरेताक तेल सडीत घेतले 5 बुदवंतांनी. तयाराय सारकी करिनासता हेरांनी होगडायलो अवकाश एक होरेताक मेळसो, होरेताक मेळसो. ते सोमेस्त पवित्रत्म्यान भरले, परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 2 श्लोक 4. मोगाच्यानो, आमचे हातदन फुडें व्हरूंक आमी पवित्रत्म्या लागीं परातून मागया.
सांपेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 5 श्लोक 7. सक्कट तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. मोगाचेनो, आमकां एका फाटल्यान एक कश्ट येताना हे देवाचें उतार ह्या मधुर गिता संगी नियाळया. कष्टानी बुडलां समस्यांनी सौम्यादी म्हाका तुजी ससाय. हळदी तूं म्हाका सडथांक दी तूं म्हाका, वाटेन तुज्या सोलोंक आदार दी तुजो. भरलां कश्टांनी बुडलां समस्यांनी सौम्यादी म्हाका तुजी ससाय. भळदी तूं म्हाका सडतांक दी तूं म्हाका, वाटेन तुज्या सोलोंक आधार दी तुजो. कष्टानी पारकिताना मेटा मेटानी पातयेलो सत्तेर तुज्या हर घडीतानी. तेन्ना भरवोस वाडोवन संतोष तो आयलो बरोवन. जिणयेन जालो ना हांव कोडू. भरलां कश्टांनी बुडलां समस्यांनी सौम्यादी म्हाका तुजी ससाय. भळदी तूं म्हाका सडतांक दी तूं म्हाका, वाटेन तुज्या सोलोंक आधार दी तुजो. वेळार तिरसंदी सौम्या म्हाका, ಒತ್ತಡ ಪಡ್ತಾನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಾಂಕ್ದಿ ಕಷ್ಟ ವಳ್ವಳೆ ಚಿಕೋನ್ जिणये पण मुंदरसून आदार दी तुजो अस्कोत ह्या जिणये भरला कष्टांनी बुडला समस्यांनी सौम्या दी म्हाका तुजी ससाय भळ दी तू म्हाका चडतांक दी तू म्हाका वाटेन तुज्या सोलोंक आधार दी तुजो वेळार मनोभाव सारको आसासो समस्या मध्ये संतोष होगडयनासो कष्टा फाटल्यान आसो शेवट म्हज्या जिणयेचो समजोंक दितो आदार सौम्या तुजो
वरला कष्टानी बुडला समस्यांनी सोम्या दिमाका तुजी ससाय भळ दी तुमाका सडतांक दी तुमाका वाटेन तुज्या सोलूंक आधार दी तुजो
मलाकी प्रवाद्याच्या ग्रंथांत अध्याय 3 श्लोक 10 अशें म्हणटा, म्हज्या मंदिरांत काण आसचे खातीर तुमचे पुरते दशमांश भंडाराक हाडा. हे परी आतां म्हजी परिक्षा करा म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पोर. आनी हांव तुमचे पासत मळबाचीं दारां उगडून तुमचेर भरपूर आशिर्वाद वत्तलो की ना म्हण पळया. मोगाच्यानो, आमकां सर्वस्व दिल्ल्या देवाक आमचें सर्वस्व ताका उदारपणी भेटया. आमची स्वीकार कर बापा, भक्तिमानान ओपून दिता वास तुका. दादो साल्याची नी कृपे तुझ्या, अर्घा दिता मोत्या देण्याक तुझ्या. दयेन काणीक आमची स्वीकार कर बापा, भक्तिमानान ओपून दिता वास तुका. दादो साल्याची कृपेन तुझ्या, अर्घा दिता मोत्या देण्याक तुझ्या. उंडो गोवासो वायता कासो, गुर्थो आमच्या कष्टा वावटीसो. बळा दिक्सांव आमी निरंतरी, करतो आमकां बापा क्रिस्ता बरी. दयेन काणीक आमची स्वीकार कर बापा, भक्तिमानान ओपून दिता वास तुका. दादो साल्याची कृपेन तुझ्या, अर्घा दिता मोत्या देण्याक तुझ्या. बलिदान आज भेटयता, काणिका सवे आमकां सुपारता. रुपांतर कर आमकां दयाळ बापा, क्रिस्ता बरी जावच्याक लाभय कृपा. दयेन काणीक आमची स्वीकार कर बापा, भक्तिमानान ओपून दिता वास तुका. दादो साल्याची नी कृपेन तुझ्या, अर्घा दिता मोत्या देण्याक तुझ्या. दयेन काणीक आमची स्वीकार कर बापा, भक्तिमानान ओपून दिता वास तुका. दादो साल्याची कृपेन तुझ्या, अर्घा दिता मोत्या देण्याक तुझ्या. दयेन काणीक आमची स्वीकार कर बापा. वोडयेक जेवण तयार केलें आनी जायत्यांक आपयलें. सगळें तयार जालां, येया.
सान लुकासो वांजेल अध्याय 14 श्लोक 16 आनी 17. मोगाचनो आमकां सोम्यान दिल्लें ससनाचें बदीक जावन आसा पवित्र येवकारिस्त. येवकारिस्ताचो मिस्तेर जाणा जाताना आमी एक वर्तें बदीक जावन बदलता म्हणलें सत हे मधुर गीत गाजयता. साक्षी आम्ही जाऊया. जेवण सोम्यान तयार केला. आपोळे सर्वांक मोगान दिला.
एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितेल्या बकरयांक जागृतकायेन सोलोवन व्हरता. इसाया प्रवद्याच्या ग्रंथांत अध्याय 40 श्लोक 11. मोगाचनो, आमचो सोमी आमचो जन एकल्याचो मोग करता आनी जतन घेता. आमी जन एकले ताका महत्वाचे जावन आसा. तो 90 9 सोडता आनी सुकोवन गेल्ल्या एका शेळयेक सोदून वेता. ती मेळ्ळ्या तक्षण वेंगेन दन हाडता, जतन घेता. हो संदेश या गितांत नियाळया. काळजात जियेवच्या देवाक आमच्या हरसून गावया. आमचे रक्षण करूं मनीस जाल्या, सोडवोंडाराक आमी वाखणया. सुकोन पयस पावताना सोदून आमकां आयलो सोमी. वाट सुकून पयस पावताना सोदून आमकां आयलो सोमी. पातकां आमची भोगसून दये, वेंगेन घेतले भुजोंक मोगा. ताका हर एकलो जतन घेता वैयक्तीक तो. लाना मोदे कोण सेकलो, नास जायना येता सोयरादो. काळजात जियेवच्या देवाक आमच्या हरसून गावया. आमचे रक्षण करूं मनीस जाल्या, सोडवोंडाराक आमी वाखणया.
सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत असर्या. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जोडून दिलां ताका जैत. कीर्तन 2:100 श्लोक 1. मोगाचनो, आमच्या कष्टा नश्टांच्या, पिडे शिडेच्या, कंत बेजारायच्या आनी इतर समस्या वेळार सोमी आमचे संगी आसा म्हूण वळखल्यार जावचो परिणाम ह्या मधुर गिताद्वारे नियाळया. हांव सोलवोन सोना केन्नाय सोलवोन सोना, म्हाका तूं सांबाळ धरताना. सोमिया म्हाका तूं आधार दिताना. सोना पिडा येताना, पाटी सोना कस मेळताना. म्हाका तांदे देस पोरसांव सोना. सोम्या हांव तुजे संगी आसताना. सोमिया हांव सोदतालो. उसवाडान सदांच हांव आसल्यारी, तुकाच हरसीतलो केदाळारी. हांव बुडल्यारी तुजो सांगात हांव आशेतालो. रिणाच्या पासान सांपडल्यारी तुजी
दिसता वाट सांडी सोना हांव सोलवो सोना केन्नाय सोलवो सोना म्हाका तूं सांबाळ धरताना सोमिया म्हाका तूं आधार दिताना तुका सोदलेल्या सगळ्यांक तुजे थंय आनंद आनी संतोष मेळो. कीर्तन 40 श्लोक 16. मिसाच्या पवित्र बलिदानांत आमी आशिल्लें शांत समाधान आनंद आनी संतोष सोमी आमकां फावो करता तें सत हें मधुर गीत पासारता. जमल्याव संतोषान आठवून उपकार भेटूंक बलिदान मानून घे सौम्या आराधन लाभय तुझे कृपे समाधान वेदी भोवती जमल्याव संतोषान आठवून उपकार भेटूंक बलिदान मानून घे सौम्या आमचेर कृपे शिवो कोरो तुजो आदार तो दिता बरोवन आमकां आत्मीक देण्यांनी दादोस करताय आमची जिणी वेदी भोवती जमल्याव संतोषान आठवून उपकार भेटूंक बलिदान मानून घे सौम्या भक्तीन उर्बेन स्तुती गाथा मधुर गीतान तुका वाकणता जिविताच्या पवित्र उतरांनी बळवून करताय आमची जिणी वेदी भोवती जमल्याव संतोषान आठवून उपकार भेटूंक बलिदान